जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणां आमची कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान तुकेल्यान तांकां सगळ्यांच्या येवच्या नांवान हांव येवकार दितां हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलार। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 22:30 वोर। तर आमी हे देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणबाय आनी बुद्दीन आमी धरुया। हे सगळें आमी पळयत पुस्तक उक्तें करून हें देवाचें उतर वाचुया। देवाचें धर एक उतर निर्भेद, ताका शेरोना येतल्या तो एक धाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रकृतीच्या बाबण्यांदो हें देवाचें उतर एक आमी स्कुटावून ताची सोजमणी आनी जाणबायेन आमी धरुया। देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें धर एक उतर निर्भेद। आनी खरेंच देवाचें उतर जावन आसा एक निर्भेद, एक शक्तिवंत, एक बलवंत। आनीक जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या भितर वेतलें, आमच्या कुडींत तें काम करतलें आनीक आमी ताच्या उतरा वरवीं फुडलीं पावलां आमच्या जिवितांत आमी मारतलीं, तेन्ना जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटलें। आनीक जेन्ना आमी दर एकेकलीं ताच्या शेरोणांत आमी येतलीं, तेन्ना तो एक ढाल जावन उबो रावन आमची राखण तो करतलो। प्रकृतीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवया आनीक तेंच देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून ताचेर नियाळ आमी करुया। आनीक देवाच्या पांयां सरशीं बसून आमी हें देवाचें उतर वाचुया। प्रकृतीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात, कित्याक ह्या संवसारांत जायते जाणांक हें देवाचें उतर मेळोंक ना। तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात, हें देवाचें उतर तुमी वांटात। तर जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।